नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया हेडलायन्स. पेडणेच्या राजकारणात पेटला उतरांचे गैर. आदले उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकारान आपल्या टिकाकांचेर खर ध्येय दवरून पेडणेकारांच्या आत्मसन्मानाचो मांडला प्रश्न. कोरगांवकर जाला काबार म्हणटा बाबू. कुशावती जिल्ह्यात 8 न्हय जाल्यार 5 मतदारसंघ. काँग्रेसीन कुशावती जिल्ह्या खातीर वेचून काडिल्ल्या अध्यक्षाक म्हायती नाशिल्ल्यान भाजप आनी जीएफपीन केली टिका. शिवोलीतल्या श्री स्वामी समर्थाच्या नव्यान उबारिल्ल्या मुर्ती संबंधी व्हॉट्सएपाचेर आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्ल्यान जालो बरोच बोवाळ. लोकांनी हणजून पुलिशेंत लेखी कागाळ करून संबंधिताचेर कडक कारवाय करपाची केली मागणी. अर्ज संस्थेन वर्ल्ड डे अगेन्स्ट ट्रॅफिकिंग इन पर्सन कार्यावळ हाडली घडोवन. गोंय मुक्त जावचे पयलीं शिंदळकी वेवसाय चलतालो बायणा सारकिल्या वाठारांत. आतां तो पातळात सगळी कडेन. गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायकान दिली माहिती. फुडाराक तालुका पावंड्यार बुद्धीबळ प्रशिक्षण वर्ग सुरू करपाची आसा येवजण. हाका लागून गांवगिऱ्या वाठारांतल्या बुद्धीबळ खेळगड्यांक मेळटली संद, सांगता मुख्यमंत्री सावंत. आनी राज्यात 1 ऑगस्ट मेरेन हवामान खात्यान जारी केला येल्लो अलर्ट. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत वादळी वाऱ्यासयत पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या हवामान खात्यान. आता खबरो विस्तारान. पेडणेच्या राजकारणात परत एक फावट उतरांचे गैर पेटला. आदले उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकारान आपल्या टिकाकारांचेर खर ध्येय दवरून पेडणेकारांच्या आत्मसन्मानाचो प्रश्न मांडला. पेडणेकारांच्या मनात आपल्याबद्दल वीख पेरपाचो यत्न करतात असो आरोप केला. मजगती कोरगांवकाराक सध्या हार खावपाचो भंय निर्माण जाला. कोरगांवकर काबार जाला अशें म्हणत बाबून कोरगांवकाराचेर फार पेटयले. आजगांवकाराच्या ह्या विधानाक लागून पेडणेचे राजकीय वातावरण परत एक फावट गरम जावपाक लागला. जे खरे आता उलय आता आम्ही तुका म्हणटा बाबा म्हणून काम आम्ही केला ते केला म्हणून सांग. त्यांना करू ना म्हणटा पण आम्ही ओगी रावचे ना. तू फट उलयता हे आम्ही लोकांक सांगलेले आहा. म्हणून पेडणेकाराक पॉयझन करपाक सोदतात. बाबू फटींग पेडणेकारांक म्हणून हे पेडणेकार स्वाभिमानी लोक, अभिमानी लोक आणि हे असलेलो लोक, इज्जत असलेले लोक. हे लोक खंयचोय आरोप केला म्हणून ते आपले जे घेवपाक तयार नसतले. ते जाणात कोणे कितें केला ते आणि कोण कितें करता तो. दुसरे हो कोरगांवकर आता काबार जाल्लो आहा. पडटा म्हणून ताका कळ्ळा, त्याच्या कार्यकर्त्यांक कळ्ळा. म्हणून तो आता उसळला माजेर की बाबू हे कितें नाका जाल्ले शब्द यूज करता म्हणून. आम्ही कोणाक गाळी मारू ना या शिव मारू ना. आम्ही म्हणटात इतलेंच जे केला ते केला ते सांग ना करून आला कोणे सांगचे. आम्ही ताका चॅलेंज करता. म्हणून पेडणेकारांनी म्हाका 4 फाटी हाडलो. 3 फाटी धारगड हाडलो, 1 फाटी पेडणे हाडलो. आणि ताचे भितर तो एक गजू म्हणून आहा. गजू तो गजानन म्हणटा की बाबू आजगांवकारान 4 फाटी हाडलो काय ना. हेणे म्हाका केन्नाच मतां दिवूं ना. तो म्हाजे बरोबर केन्नाच नसलेलो हो मनीस. आणि हे प्रशांत म्हणटा पळय गावडे हो मनीस राजन कोरगांवकाराचो ताका प्रवेश घेतला म्हणून सांगता. ताणें राजन कोरगांवकाराच काम केलें ताचे बरोबर असून दे. आमकां काय ना प्रॉब्लेम. त्याच्या बद्दल माझी कसली टिका ना. पण कितें आहा ते सत्य उलोवपाचें पेडणेकारांकडे. कारण पेडणेकार म्हणटा ते तसले मनीस की सत्य आहा तें भायर काडटली. सांगपाचें म्हटल्यार हो प्रशांत गावडे हो आमचो कमलेश्वर मंदिराचो महाजन म्हणटा. भूमिका आणि कमलेश्वर मंदिराचे महाजन. हो महाजन या मंदिराचे ब्युटिफिकेशन करपी हांव कोट्यांनी रुपयाचे. हो मनीस केन्नाच येवन माझ्या कडेन विचारूं ना बाबू ह्या मंदिराचे ब्युटिफिकेशन करपाक जाय म्हणून. पण हो मनीस थंय आसलेलो सुद्दां ते काम करूं शकू ना. तो पेडणेकारांच्यानी कितें करतलो मतदारसंघाचे. हे सिर्फ उलोवपी आणि हे स्पोर्ट्स करपी इतलेच मनीस आणि दुसऱ्यांनी काय ना. हेंच्या कडेन कितें आहा कितें केला ते दाखयचें पेडणेकारा खातीर. बेश्टो उलयलो आला हांगा मतां मेळनात. काम करता तेणे उलोवपाक जाय. काम करता तेणे भाशण दिवपाक जाय. आलाच लोक 2 शब्द आयकू शकतात. बेश्टे येवन भाशण ठोकले म्हणून ताका मतां मेळनात. जो काम करतो ताका मतां मेळटली.
काँग्रेसीन कुशावती जिल्ह्या खातीर वेचून काडिल्ल्या अध्यक्षान कुशावती जिल्ह्यात 8 मतदारसंघ आसा अशें विधान केले उपरांत सत्ताधारी पक्षा सयत गोवा फॉरवर्डान खर टिका केला. जाल्यार ह्या 5 मतदारसंघा सयत शिरोडा, फोंडा आनी मडकय मतदारसंघाचो आस्पाव आशिल्ल्याचे राजेश वेरेकारान स्पश्टीकरण दिलें. कुशावती जिल्ह्यात 8 मतदारसंघ आसा असो दावो काँग्रेस पक्षान कुशावती जिल्ह्या खातीर वेचून काडिल्लो अध्यक्ष राजेश वेरेकारान केल्लो. हे फाटभुंयेर काँग्रेसीन कुशावती जिल्ह्या खातीर वेचून काडिल्ल्या अध्यक्षाकूच कुशावती जिल्ह्याची हिस्ट्री आनी जॉग्रफी बद्दल म्हायती ना. कुशावती जिल्ह्यात 8 न्हय जाल्यार 5 मतदारसंघ आसा. उरिल्ले 3 मतदारसंघ खंयच्यान आयले असो प्रश्न गोवा फॉरवर्डाचो प्रशांत नायकान केला. जाल्यार काँग्रेसीन 8 6 जागे जिखतलो हो दुसरो दावो काल्पनीक आसा. ह्यान पयलीं वेंचणुकेक 27 जागे जिखतलो असोय दावो काँग्रेसीन केल्लो असो थोमणो सत्ताधारी पक्षाचे सोशल मिडिया प्रभारी शुभम पार्सेकरान मारलो. मजगतीं ह्या जिल्ह्यात फकत 5 मतदारसंघ आसा. मात काँग्रेसीच्या संघटनात्मक रचनेक शिरोडा, फोंडा आनी मडकय मतदारसंघाचोय आस्पाव आसा अशें काँग्रेसीचे कुशावती जिल्ह्याचे अध्यक्ष राजेश वेरेकारान गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना स्पश्ट केले. जे कुशावतीन 8 मतदारसंघ येता तातूंतलो गेल्या म्हणजे असेंब्ली इलेक्शनाक 22 फक्त आमी केप्यां जिंकला भितरलो. अशें न्ही की जिखले आनी डिफेक्ट जाले, तातूंतले ना. तितूंतले आमी 8 मतदारसंघांतलो केपें जिखल्या. सो ह्या फावट आमी नवें नेतृत्व तयार करता प्रत्येक मतदारसंघात आनी आमचो टार्गेट आसा की ज्यो 8 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा तातूंतले 6 सीट जिखपाची आमकां खात्री आसा आनी त्या दृश्टीन आमचें काम चल्लां. थंय जंय आमचे आमदार आसा एल्टन केपेचे, पूण बाकीच्या मतदारसंघांत ते आमकां खूब मदत करता, गायड करता. आनी नवे कालूय जसो सांग्यार आमी नवे लिडरशीप घेतल्या, काणकोणान तशें नवी लिडरशीप घेतले, प्रत्येक मतदारसंघान घेतले. हांव फोंड्याक रिप्रेझेंट करता. सो फोंड्या आमचो थोड्याच मतांनी पराभव जाल्लो. अशा मतदारसंघान आमकां दिसता की आमकां खात्री आसा की 8 6 आमी जिखतले. काँग्रेसचो कुशावती डिस्ट्रिक्टाचो प्रेसिडेंट राजेश वेरेकाराचो स्टेटमेंट आयकलो की कुशावती डिस्ट्रिक्टाक 8 मतदारसंघ विधानसभेचे येतात आनी तातूंतलो एकच तांणी जिखिल्ले. म्हाका समजना काँग्रेस पक्षान गोंयचो इतिहास आनी भूगोल कच्चे आशिल्ले मनीस कशे प्रेसिडेंट म्हणून नोमियार केला ते. ह्या कुशावती डिस्ट्रिक्ट कंप्रायजीस ऑफ काणकोण, सांगें, केपें आनी धारबांदोडा तालुका. ह्या 4 तालुक्या भितर केवळ 5 मतदारसंघ येतात. घडये धारबांदोडा तालुक्यांतलो थोडो पार्ट दुसऱ्या मतदारसंघा भितर वता, पण पर से ह्या 4 तालुक्यां भितर वीच कंप्रायजीस ऑफ कुशावती डिस्ट्रिक्ट तातूंत भितर फक्त 5च मतदारसंघ येतात. तातूंतलो काणकोण, केपें, कुडचरे, सांगें आनी सावर्डे. सो हे 8 मतदारसंघ खंयचे आनीक हे जे गणित ताणें दिवचे पडटले आनी ह्याच अशाच म्हळ्यार काल्पनीक मतदारसंघाच्या आदाराचेर ते 27 जिखपा सोदता अशें दिसता म्हाका. अर्ज संस्थेन गोंय पुलीस, दैनीक गोमंतक आनी गोंय राज्य विधी सेवा प्राधिकरणान हांच्या जोड पालवान वर्ल्ड डे अगेन्स्ट ट्रॅफिकिंग इन पर्सन ही कार्यावळ घडोवन हाडली. हे निमतान ह्या कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यां खातीर रील सर्तूय दवरिल्ली. गोंय मुक्त जावचे पयलीं शिंदळकी वेवसाय हो फक्त बायणां सारकिल्ल्या वाठारांत चलतालो, मात पर्यटन आनी कॅसिनो खातीर आतां तो सगळे कडेन पातळ्ळा. पणजे सारकिल्ल्या शारांत 150 परस चड आसात. थंय नेमकें कितें चलता हें कोणाक खबर ना. स्पातल्या चलयांक एका स्पातल्यान दुसऱ्या स्पाक व्हरतात खंय. वाडपी स्पा ही गोंयच्या आंगार जाल्ली खरूज आनी ती आमी पोसतात अशी खंत गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांणी उक्तायली.
एका तेंपार जेन्ना गोंय मुक्त जावचे पयलीं बायणां म्हणून एक वेश्यावस्ती आशिल्ली. वेश्या म्हळ्यार सामकें नांव सुद्दां घेना आमी, अपवित्र नांव. पूण फाटलीं 60-70 वर्सां थंय हे बायणां चलताले. भायल्यान सगळे जे बोटी येताल्यो ते सगळे बायणांत वताले. आज हे बायणां पणजे सारके शहरांत शिफ्ट जाला. सगळ्या शहरांनी बायणां शिफ्ट जाला आनी आमी तेकडे आडनदर करतात. आमी ते पळयना कारण आमकां दिसता अपवित्र. गोंयच्यो चलयो तातूंत ना आनी आमकां लागना. पूण हें सगळें पळय ट्युरिजम म्हणून पळय आमी घडयलां न्ही, तें आमी घडयलां. सरकार म्हणटा आमी कांय करूं ना, आपोवप जालां. सरकार म्हणटा आमी ट्युरिजमाक वर्सा सणकणी 1 कोटी ट्युरिस्ट येतात. ते कितें करतात, खंय वतात ते? हांवें कांय अशीं विमानां पळयल्यात जी हैदराबादच्यान किंवा दिल्लीच्यान येतात, एकलो वळखीचो नासता. दिसाक जवळ 30 ते 40 विमानां गोंयांत देंवतात. हे सगळे लोक खंय वतात? कांय जाण तर डायरेक्ट कसिनो, आनी कसिनोचो बाय प्रॉडक्ट इज स्पा. थंय आनी पणजे 150 स्पा. गोंयच्या सगळ्या दर्यावेळेर जे ट्युरिजम चलता थंय आनी कांय हजारांनी स्पा. म्हणजे एका स्पान 5-5 ते 7 चलयो काम करतात. आनी पणजेन हांवें पळयलां एक वराक चलयो एका स्पांतल्यान दुसऱ्या स्पांतल्यान तिसऱ्या स्पाक टॅक्सी तांकां भोंवडायत आसता. सो ही आमच्या गोंयच्या आंगार जाल्ली खरोज, ती आमी पोसतात. राज्यात 1 ऑगस्ट मेरेन हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. 1 तारीख मेरेन उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत वादळी वाऱ्यासयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. या दिसांनी वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमीटर आसपाची शक्यताय आसा अशें कळटा. फुडाराक तालुका पावंड्यार बुद्धीबळ प्रशिक्षण वर्ग सुरू करपाची येवजण आसा. गांवांतल्यान चडांत चड खेळगड्यांचो सोद घेवन तांकां प्रशिक्षण दिवपा खातीर हे नियोजन करता. तालुक्या पावंड्यार प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करून दिल्यार गांवगिऱ्या वाठारांतल्या बुद्धीबळ खेळगड्यांक संद मेळटली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. आयकात. आतापर्यंत अलॉंग विथ द चेस असोसिएशन्स आमी 3 रिजनल सेंटर्स आमचे वेगवेगळे कडेन चलयता. ॲट प्रेझेंट इन फ्युचर आमी विचार करता की तालुका लेवलाचेर अशा पद्दतीची कोचिंग क्लासीस ज्यो आसा पळय ते चलोवपाचो, जेणे करून मॅक्झिमम टॅलंट हो गांवांनी आसा तांकां ट्रेन करपाची गरज आसा खूब भुरग्यांक. कारण चॅस ही गेम ही आमी जाका म्हणटा की आपलो टॅलंट खूब बऱ्या पद्दतीन ते उपयोगात हाडपाक शकता. म्हणून तर आमी तालुका लेवलाचेर जर ही सेंटर सुरवात केली जाल्यार रुरल लेवलाचो टॅलंट हो फुडें येवपाक शकता. आनीकूय इन फ्युचर अशा पद्दतीचे इतनवाद हे खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयांतल्यान येतले हाजी आमकां आशा आसा. त्या खातीर सेम वे द चेस अकाडमीचो सेंटर जो आज पणजेंत सुरवात करता, इन थोड्या स्टेपात म्हणजे आमी म्हणटा तसो सावथ गोवा खातीर वेगळो सेंटरूय बी आमच्यान सुरू करपाक जाता. तुमचो सगळ्यांचो रिस्पॉन्स पळोवन इन फ्युचर तोय करतले. कोणाचोय कोमो रोडू पूण एकदाचें उजवाडू अशी गत सध्या काणकोण बस स्टँडाची जाल्या. पुराय बस स्टँडार प्रश्नांनी रेवाडो घातल्या, पूण हे प्रश्न तडीक लावपाक सगळ्यांकूच आपेस आयिल्ल्यान काणकोणकारांनी आतां संबंधिताच्या नांवान बोटां मोडपाक सुरवात केल्या. संबंधितांनी बेगोबेग हो प्रश्न तडीक लावन लोकांक थाकाय दिवची अशी मागणी आतां नेट धरीत आसा. काणकोणाक गेल्ल्या 4.5 वर्सांक एक खंयचो प्रोजेक्ट हिंगा कंप्लीट जाल्लो म्हण दाखोवचो. फावंडेशन स्टोन भरपूर घातली, पूण एक खंयची तरी कंप्लीट जाला जाल्यार एकूच म्हाका दाखया तुमी. दुसरें विजन एंड मिशन एकूच आहा, आमोणें 5 स्टार करपाचो. आतां तेजे हेजे ग्रावंडाचेर काम चालू जालें, पूण हे आख्खे काणकोण कॉन्स्टिट्युएन्सी एक प्रोजेक्ट म्हाका दाखया. म्हणजे हांगासर ज्या तरेन डेव्हलपमेंट जाता किंवा उलोवप जाता तो जायना म्हणटा तुमी? डेव्हलपमेंट जाता, डेव्हलपमेंट काणकोण जायना. डेव्हलपमेंट सेल्फ डेव्हलपमेंट जाता. डेव्हलपमेंट एक 5 वर्सां पयलीं ते 10 वर्सां पयलीं थंय कितें आसलें आनी आयज कशें जालें तें पळया. पूण काणकोण ही हार्ट ऑफ द सिटी. काणकोणाक चावडी म्हणटा ती एक सिटी, पूण ह्या सिटीक गेल्ल्या 25 ते 30 वर्सां सेम आहा. तुमी इतले वर्सां जाले येता वचतले न्हू. कितें चेंजीस जाला? हो बस स्टँड सोडून एक हॉस्पिटल सोडून कितें तरी जाला तो दाखोवचें. गोंय राज्यांत 2004 ह्या वर्साक सगळ्यान पयली टॉप मॉडेलाचो काणकोण हांगासर बस स्टँड मानलो आनी ताजे उपरांत ह्या बस स्टँडाची अजिबात म्हणटा ती मेंटेनन्स जालीच ना. आनी ताका लागून आमी
स्पेशली ह्या बस स्टँडाच्या आणि रस्त्याच्या मदीं आशिल्ले हे जे गटार आसा ह्या गटाराची बातमी केल्ली आणि ह्या गटारान इतली वयर झाडां वाडिल्ली त्याच बरोबर गटार आसा म्हणून दिसत नाशिल्ले. जेन्ना बातमी फ्लॅश आली ताज्या उपरांत कोणाक तरी जाग आयली आणि तेज्या उपरांत हांगासर आशिल्लीं झाडां मेळ तशी कापून तशाच्या तशीच उडयल्ल्या. गटार खरें म्हळ्यार निवळ करपाक जाय आशिल्लें. त्या गटाराक प्लास्टीक आसा, बाटल्यो आसा आनी कितें कपडे आसा, कोणाचे बॅनर आसा, अशें कितें कितें पडलेलें आसा. खरें म्हटल्यार ही गजाल कानार पडली तेज्या उपरांत म्युन्सिपाल्टीन ह्या गजाली कडेन कटाक्ष लक्ष दिवन पूर्णपणे गटार हे निवळ करपाक जाय आशिल्लें आनीक हांगासर उदकाचो निचराव वेवस्थीतपणान जाता काय कितें हाची शहानिशा करपाक जाय आशिल्ली. पूण हें केलेंच ना. हें फक्त झाडां वयल्या वयर कापून फक्त एक फॉर्मेलिटी केला की जणू काय पयसल्ल्यान निवळ केलें अशेंच. ताज्या उपरांत ह्याच बस स्टँडाच्या सरभोंवतणी कितलेशे लायटीचे खांबे आसा. ह्या लायटीच्या खांब्याचेर जर पळयलें जाल्यार एकूय खांब्याचेर लायट म्हणटा ती दिश्टी पडना. एका सायडीन पत्र्याचें उदक पडपाचें आनी दुसऱ्या सायडीन गाडयो पार्क करपाची जागा. हे दोनीके उदक येवन मदींक एक ताका स्पेशली गटार आशिल्लें आनी त्या गटाराचेर लोखणाचें स्पेशल रॅलिंग आशिल्लें. पूण दुर्दैव अशें की तें रॅलिंगच हालपाक लागलें आनी ताजे उपरांत जेन्ना गाडयोचो टायर वचपाक लागलो त्या वेळाचेर ते एका सायडीन वयर सकयल जावन गाडयेक लागपाक लागले, त्रास जावपाक लागले. त्या वेळाचेर ते हळू रॅलिंगच गायब जाले आनी तो जो मदलो गटार आशिल्लो तो पूर्णपणे मातयेन आयज पुरून दवरला. हें ह्या KTC ऑथॉरिटीक दिसना काय कितें. खरें म्हटल्यार इतलेंच न्ही, ताच्या उपरांत हो जो बस स्टँड आशिल्लो ह्या बस स्टँडाचे पत्रे पूर्णपणे फुटून गेल्ले, कांय कडेन हुबोनूच गेल्ले आनी जेन्ना ह्या बस स्टँडाचेर कोणूय जर आयलो जाल्यार सगळ्या कडेन गळटाले. बस स्टँडा भितर सुद्दां सत्री घेवन वचपाची पाळी आशिल्ली. पोनेळ घालून पोनेळांतल्यान पायप घेवन सकयल उदक येवपाक जाय आशिल्लें ते पायप उबे तशेंच आसात आनी पोनेळ ना. अशा तरेचें विद्रुपीकरण हांगासर जाल्लेलें आसात. त्याच बरोबर ह्या हांगासर KTCचो जो मेन एंट्रन्स त्या एंट्रन्साचेर बस स्टँड म्हणून व्हडलो बोर्ड आसा आनी ह्या बोर्डाक 2 हॅलोजन बारीकशे फोकस आशिल्ले. त्याच बरोबर ते नांवां जी बरयल्या बस स्टँड म्हणून ताची नांवां लेटरय हाल्ला, थंयसर साली गेला. तो केन्नाच आयुश्यात पेंटूच तांच्यांनी मारूना, लायटी ते पेटना. अशा तरेचे विद्रूप अवस्था की केन्नाच एका कर्मचाऱ्यान ती लेटरां तरी सारकी लावपाक जाता आशिल्ली तेंय लक्ष दिलें ना. थंयसर इल्लोसो पेंट लावपाची तीय कापस्ताद जाली ना. पूण आयज थंयसरूच एक सत्यनारायणाची पुजा जातली म्हणून बोर्ड लायिल्लो आसा. 2017 आपूण सभापती आशिल्लो. मार्च 2019 आपूण मुख्यमंत्री पदार पावलो. ह्या पदाची मागणी करिनासतना आपूण मुख्यमंत्री पदार पावलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता. शिवयोग फाउंडेशन आनी गोंय सरकारा मदीं जाल्ल्या सामाजिकायेच्या कबलातीक लागून सरकारी कर्मचारी तशेंच शाळेच्या विद्यार्थ्यांची मानसीक भलायकी बरी उरपाक मजत जातली. फाटल्या 10 वर्सांत सरकारान योग आनी अध्यात्म उपक्रमाक चालना दिल्या अशेंय मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. आयकात. बट आफ्टर ऑल द मेंटल फिटनेस और वही मेंटल फिटनेस के लिए मैं MOU के भाषण में डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन वही मेंटल फिटनेस के लिए हमने आज जो आचार्य शिवानंद जी और शिवकृपाल जी इनके लिए जो MOU साइन किया है हमारे GPART इंस्टीट्यूट विद द गवर्नमेंट ऑफ गोवा और इनके बीच में, दैट इज नॉट ओनली फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट बट हाई स्कूल्स में बच्चों के लिए उनकी मेंटल फिटनेस देखने के लिए और स्टेट में हैप्पीनेस इंडेक्स हम किस तरह से बढ़ाए. सिर्फ कोई जी के कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो हैप्पीनेस उसका बढ़ना चाहिए. वही हैप्पीनेस आगे बढ़ाने के लिए ये MOU मुझे लगता है 2 चीज पे काम आ जाएगा. क्योंकि मेंटल फिटनेस सही रहने के लिए मेंटल फिटनेस सही रहा तो गवर्नेंस अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, लोगों के लिए काम अच्छा तरह से हो सकता है. और द सेकंड थिंग, स्कूल और कॉलेजेस जिस तरह से आज के बच्चों के लिए यानी कि उनके आचार और विचार, सुसंस्कृत विचार उनके मन में आने के लिए ये MOU हमें काम आ जाएगा. 2017 में मिला, तब मैं गोवा के लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर था. योगायोग है 2019 पे
मैं खुद बाबा जी ने कहा था कि आप टॉप पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं। मार्च 2019 में मैं खुद चीफ मिनिस्टर पद पे ट्रेजेडी जिस तरह से पहुंचा हम चाहते मैंने कि योगायोग है कि मैं 2019 में चीफ मिनिस्टर इस पोस्ट पे पहुंचा, बिना मांगे बिना पूछे इस पोस्ट पे आके पहुंचा। यही कृपा मैंने बाबा जी की। शिवोलीतल्या श्री स्वामी समर्थ मठात श्री स्वामी समर्थाच्या नव्यान उबारिल्ल्या मूर्ती संबंधी व्हॉट्सॲपाचेर आक्षेपार्ह विधान केल्ल्याचो आरोप केला। या प्रकरणाक लागून भक्तांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या असो दावो मठ प्रशासनान करून हणजुणा पोलीस स्टेशनात लेखी कागाळ केल्या। संबंधित व्यक्तीचेर केस नोंद करून बेगोबेग कायदेशीर कारवाय आणि अटक करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। सर आम्ही 2-3 दीस जाले स्टॅच्यू आम्ही बसयल्लो आसा। तितूनसून अशें फीडबॅक येयले फेसबुकाचेर आनी इंस्टाचेर स्वामी बद्दल खूब वायट कितें उलयले। सो आमची भावना अशी जाली की आमची भावना ही दुखली स्वामी बद्दल अशें उलयले म्हणून। स्वामीच्या बद्दल उलयले की येलो अंडरवेअर जावं कपडे नासलेलो जायते जाण कॉमेंट्स भरपूर आसा ते आमी सगळे निवेदनार आमी बरयले केल्ले आसा PIक दिवपाक। सो आमचे रिक्वेस्ट अशें आसा की आमी हिंदू धर्मातले जे आमी कितें कार्य करता हें आमच्या पुरतीच उरोवंक ना। हें सगळ्या धर्मांक आनी सगळ्या गोंयांत न्हू गोंया भायरूय आमचे शिवोले स्वामी समर्थ मठाचें कार्य भायर पर्यंत आसा। सो म्हाजे जे पळय कॉमेंट्स मारता तांकां एक विचारपाचें आसा की हे कॉमेंट्स तुमी मारता ते कित्याक लागून मारता? ही हिंदू धर्माचे फुटाफूट करपाक या हिंदू धर्माची आमची भावना दुखोवपाक हे तुमकां काम धंदो कोणी दिल्लो आसा? अशें म्हणटा की फेक अकाउंट जाले जाल्यार म्हाका सांग तांकां हाडटले पुलीस स्टेशनार बसयतले सेक्शन लायतले आनी ताका सोडटले। हेचेर आनी काय ना विचार काय ना। सेक्शन लायले म्हणजे जालें सोंपलें। तेचेर कठोर कारवाई जावपाक जाय। हेचेर एक नवो कायदो तयार जावपाक जाय। कमीत कमी अशें कोणी जर उलयलें जाल्यार ताका 1 म्हयन्याचे तरी प्रिझन भितर आसपाक जाय। हे उलयतले आनी सोडटले अशें सगळ्यांक संवय जाली। अरे म्हाका सांग तूं उलयता पळय नागडो येयला जावं कपडे ना तूं येताना कसो येयल्लो? तूं नागडोच येयला मरे हा? तूं नागडो येवंक ना? गोंया असो गोंया भायर असो पूण हांकां कोणी अधिकार दिवंक ना कोणच्या देवाचे। आमी सुद्दां त्यांच्या देवाचे मारूं शकता कमेंट मारूं शकता न्हू? पण हिंदू कोणाच्या देवाक आणि खंयच्या धर्माच्या विरुद्धान केन्नाच ना। पण आमच्या विरुद्धान आमच्या धर्माच्या विरुद्धान आमच्या देवाच्या विरुद्धान जर आयले तर आम्ही याच्या फुडें केन्नाच उगी रावचे ना। म्हाका कोणी तरी धाडले सकाळी हांवें डिसिजन फटक करून भाऊ कडेन निलेश वेर्णेकारा कडेन घेतले कित्याक आमी सगळे समर्थन संघटना आसा पळय तेच्याच तितून चलता आनी जे डिसिजन घेतला ते भाऊन आमकां पयलेच सांगले हे डिसिजन आमी फुडें चलोवया। आयज आमी इतलेशे दाखयला तुमकां नाक्षेचो बारीक कुडको आमी फुडें हो कसो दाखोवंक जावं तो दाखयतले जर अरेस्ट करीन जाल्यार हांकां। श्री स्वामी समर्थ परिवार मठा कडसून कंप्लेंट्स दिल्या regarding the derogatory comments passed down. So I'll go through that is complaints, contains passed law, and whatever is as per law, we will take action. वास्को पोलीस स्टेशनांतल्या कर्मचाऱ्यांचो आंकडो मंजूर केल्ल्या पदा परस खूब उणो आशिल्ल्यान पुलीस दळाक व्हड कामाचे भार सोंसचे पडटा। आमदार कृष्णा दाजी साळकरान हो गंभीर विशय मांडून सरकारा कडेन फॉलोअप करून रिती पदां बेगोबेग भरतले अशें सांगलां। म्हणटा ते सारकें आसा वास्कोची पुलीस सेक्टराची जी एक्चुअल सँक्शन स्ट्रेंथ आसा ताच्याकून आमी खूब कमी आसा। अशें लास्ट टायमूय आमी ऑनरेबल CMचे नजरेक आमी हाडून दिल्ले तेन्ना थोडे आमकां तांणी डिप्लॉय केल्ले पूण आतां आमचो सप्ताह येता नायट पेट्रोलिंगान खूब त्रास जाता। ह्या दिसांनी सपोज क्रायम्स कंट्रोल करतलो जाल्यार एडिशनल फोर्स आमकां जाय पडटलो आनी ते हांवें कालूच ऑनरेबल CMाक सांगलें। CMान इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या की इमिडिएटली वास्को खातीर एडिशनल स्ट्रेंथ जे आमची सँक्शन स्ट्रेंथ आसा
ताजे 50% तरी ताणें एलोकेट करचे म्हणून आनी म्हाका खात्री आसा ह्या फुडल्या दिसा भितर म्हाका दिसता वास्को नायक हितूंतले स्ट्रेंथ पुलीस कॉन्स्टेबल आनी PSI हे मेळटले परत एकदां फॉलोअप करून ते सँक्शन स्ट्रेंथ ह्या 2-3 दिसां भितर करपाचो आमी करतले. कुशावती जिल्हो स्थापन जावन सुमार 5-6 म्हयने जाले, मात अजून जिल्ह्याचे मुख्यालय निश्चित करूंक ना. हाचे वेल्यान काँग्रेसीचे कुशावती जिल्ह्याचो अध्यक्ष राजेश वेरेकार हांणी राज्य सरकाराचेर टिका केली. कसलेच योग्य नियोजन करिनासतना गडबडीत कुशावती जिल्ह्याची निर्मिती केल्ल्याचो आरोप वेरेकारान केला. जिल्ह्याच्या प्रशासनीक कामकाजात स्पष्टता हाडून बेगोबेग मुख्यालय निश्चित करचे अशी मागणी तांणी केली. कुशावती डिस्ट्रिक्ट म्हाका अपॉइंट जावन आतां तर कितके 3-4 म्हयने जाल्या. सो तेका एडमिनिस्ट्रेटीव इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करचे पडटले, एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डिंग्स तयार करचे पडटल्यो. आज इट इज अ चॅलेंजींग फॉर गव्हर्मेंट. आनी जेन्ना आतां फुडाराक आमी म्हणटात की देर इज अ एक्सपायरी फॉर दीस गव्हर्मेंट, BJP गव्हर्मेंट, आनी 8 जे डिस्ट्रिक्ट आसात तांकां अजून हेडक्वॉर्टर, देर आर 2 अल्टरनेटिव्स आनी 2 ऑप्शन्स. Whether headquarters should be KPM or Kurcharam, I think that is also not yet finalized. Finalize जरा सर डिस्ट्रिक्ट डिक्लेअर केली. ते केलो न्ही तेंच्यांनी, जाला फायनल जाला, म्हजे कोतान तरी जावना एज पर माय इन्फॉर्मेशन. सो दॅट इज ऑल्सो अंडर प्रोसेस. म्हणजे सगळे प्रोसिजर घालना आसतना त्यांनी डिस्ट्रिक्ट डिक्लेअर केला, घाई गडबडीन डिक्लेअर केला. सो लेट्स सी नाव हाऊ इट गोज. 2006 वर्साचे मंदार सुर्लकार अपहरण आणि खून प्रकरणात शिक्षा भोगपी रोहन पै धुंगट, शंकर तिवारी आणि राय पिंटो हांच्या याचिकेचेर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. हे वेळार न्यायालयान तिगांच्या सुटकेविशीं कसलोच आदेश दिवंक ना, मात न्यायालयान ह्या तिगूय आरोप्यांक घातिल्लो दंड भरून तांचो अहवाल शुक्राराक सादर करपाचो निर्देश दिल्यात. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी न्यायालयाच्या नियोजित वेळापत्रका प्रमाण जातली. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. आमचो विघ्नहर्ता बेगीनूच येता. ताच्या आगमनान सगळ्यांक सुख समृद्धी आणि वरदान प्राप्ती ही जातलीच. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ श्रीस्थळ काणकोण घेऊन आयला खासा देणगी कुपनां. फक्त 500 रुपयाच्या देणगी कुपनाचेर तुम्ही जिखपाक शकतात 18 लाख रुपया. त्या भायर दुसरे इनाम 10 लाख, तिसरे इनाम 5 लाख रुपया आणि हेर जायती आकर्षक इनामां आणि रोकड रुपया तशेंच भांगराच्या स्वरुपान खासा इनामां दवरल्या. या देणगी कुपनाचो ड्रॉ 22 सप्टेंबर सांजेच्या 4:30 वरांचेर जातलो. तर तुम्ही वाट कोणाची पळयतात? आयजूच तुमचे देणगी कुपन घेवचे आणि बाप्पाच्या आशीर्वादान तुमचे भाग्य सदाकाळा खातीर उजवाडवचे. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके, यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर,
आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही